नावेलीच्या वादग्रस्त रतवाडो हाऊसिंग प्रकल्पाविशीं सोमाराक पंचायतीची खाशेली बसका जाली। थळाव्यांचो ह्या प्रकल्पाक विरोध आशिल्लो, देखून सोमारा जाल्ल्या खासा बसकेत पंचायत सचिवान प्रकल्पाक दिल्लो परवानो रद्द करपाचो निर्णय घेतलो। ते भायर प्रकल्पा खातीर जाय आशिल्ले 6 मीटर रस्त्यांतलो फरक दिसून आयला। ह्या प्रकरणात संयुक्त तपासणी पंचायत थळावे आनी टीसीपी खाते करतले अशी माहिती सरपंचान दिली। स्पेशल मीटिंग आपयल्ली विदिन 3 days रेजिडेंट्स had demanded आमकां डिमांड केल्लो एक स्पेशल मीटिंग घे आनी लायसन्स जे सेक्रेटरीन मेमोरेंडम प्रमाण दिला ताका ऑब्जेक्ट करपा आनी रिवोक करपा म्हणून सांगता कळ्ळें। सो आमी आतां तें डिसिजन घेयला आनी एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पंचायता ती लेटर धाडल्या दॅट आमगेली नावेली बॉडी गेले पंचायत बॉडी गेली ऑब्जेक्शन आहा हे लायसन्साचेर आनी ते रिवोक करपा जे सेक्रेटरीन मेमोरेंडमाचेर दिलां तें। दुसरी जॉयंट सायट इन्स्पेक्शन दवरलां अलॉंग विथ द टीसीपी कित्याक लोकांगे म्हणणी कितें टीसीपी म्हणटा 6 मीटर रोड आहा सायटीर आमकां इन्स्पेक्शनाक मेळ्ळा लेस देन 6 सो तो क्लेरिफाय करपाक जॉयंट इन्स्पेक्शन अलॉंग विथ द रेजिडेंट पंचायत एंड द टीसीपी डेट घालना दिवपा जाय न्हू नोटीस मारपा जाय धाडपा जाय वी हॅव टू सध्या एग्री झाले लोक एग्री जावपाक तेका सी आतां एक क्लियर सांगिल्लो थिंगा ते फायलीक सगळे डॉक्युमेंट्स आहाय आमचे आनी नॉर्मल प्रोसिजर ते प्रमाणे लायसन्स इश्यू करपा जाताली ते रोखोच आमी लोकां जाय म्हूण लोकांचे ऑब्जेक्शन आहाय म्हूण आमी ते इश्यू करूं आतां सेक्रेटरीन आपल्यागे डायरेक्शन प्रमाणे दिला दॅट इज अप टू सेक्रेटरी let them file a case against the secretary. We have kept our special body meeting. So during the body meeting, it is discussed to have a joint site inspection. Since we went last week to the BDO office, wherein he suggested that we go for this joint site inspection. And to be honest, the reports we got the reports on an urgent request. We didn't apply under RTI. I requested the TCP. Deputy planners to give us a report where it showed that the TCP report is not matching the Panchayat joint inspection report. So based on this, we do not know how the license was issued. The Panchayat is denying everything. So right now we are just hoping that we have a joint inspection and these things are put on hold. They are writing to the They are DCP writing today. to the DCP today. And they'll see when is the feasible date and they'll have a joint inspection. In the But we have meantime, requested them tomorrow. yeah, in the meantime, the Panchayat has also written a letter asking the additional director of Panchayat to revoke the license.